जेजू क्रिस्तातही म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, आज आमच्या जिविताचो अनेक प्रमुख विषय स्वशिस्त वा स्वनियंत्रण हाचे विशयांत विमासो करूया. थोड्या हप्त्या आदीं हांवें तुमकां सांगिल्लें एक विशय उगडास आसा जावंक पुरो. जिविताच्या पावंड्यार आमी पावता आसतना आमच्या जिवितांत आमी वयर आनी वयर येता आसतना आमच्या जैताक एक प्रमुख गरज आसा, स्वप्न म्हणून, स्वप्नांचें म्हणून, क्लियर विजन फॉर लायफ. आनी त्या वेळार हांवें सांगिल्लें स्वप्नेली जावचें गरज पूण दिसाक स्वप्नांचें न्ही म्हणून. इट इज ग्रेट टू ड्रीम बट इट इज फुलिश टू डे ड्रीम. आनी त्या खातीर केवळ स्वप्न पावना, तें स्वप्न कार्यागत करीत जाल्यार स्वशिस्त, स्वनियंत्रण, सेल्फ डिसिप्लिन इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट. आमकांच आमी आमच्या नियंत्रणाच्या परिधे भितर हाडचें. सेल्फ कंट्रोल म्हणटा आमी. टू टेक होल्ड ऑफ वन सेल्फ, टू ग्रिप वन सेल्फ within the area that he or she wants to come. मोगाचेनो, अरिस्टॉटल म्हणटा, it is easy to get angry, but to get angry for a right reason, with the right person, at a right time, to a right degree, that is not easy. राग येवंसो वय तें बारी संपें, पूण कोणाकडे पळय राग येजे त्या व्यक्ती कडेन राग येवंसो, त्याच कारणा खातीर, त्याच वेळार, त्याच हंतार तें बारी कश्ट. त्या खातीर आपणाकच नियंत्रणाक हाडचें तें एक व्हडलें व्हडलें जैतें वंत सवाल. एकलो मालगडो जाणारी म्हणालो खंय, भुरग्यापणांत हांव आसता आसतना, म्हज्या तरणाटपणांत हांव आसता आसतना सगळो संवसार हांवें जिका जाय, सगळो संवसारच हांवें बदली जाय म्हणली आशा म्हाका आसली. 50 वर्सां म्हाका जाता आसतना म्हाका भोगलें गी वय सगळो संवसार बदलूंक म्हज्यान जायना. म्हज्या कुटुंबाच्यांक, म्हज्या सांबाळच्यांक, म्हज्या मोगाच्यांक, म्हज्या लागशिल्यांक म्हणी बदलूंक हांव प्रयत्न करतां. आतां 80 वर्सां म्हाका जालीं, आतां म्हज्या मोती गंभलांगी, म्हाका मात्र हांवें बदलूंक शकतां. जर तर म्हाका बदलूचें काम म्हज्या तरणाटपणांत हांवें सुरू केल्लें, आज म्हज्या जिवितांत व्हडलें जैत हांव आपणायचो आसलो. आनी त्या खातीर मोगाच्यानो, संवसार बदलिता, हेरांक बदलिता म्हूण चिंतच्या पयलें आमकांच आमी बदलियांगी, आमकांच आमी आमच्या स्वनियंत्रणाचेर हाडयांगी, आमचीच शिस्त आमी पाळोवंक आमी प्रयत्न करयांगी. एका व्यक्ती कडेन तुमी विचारा, तुज्या जिवितांत तुका व्हडली उपाद दिल्ली, वर्त उपाद दिल्ली व्यक्ती कोण? जर तर तो जाणारी तो तुमकां सांगतलो, I have had more trouble with myself than any man alive. बहुशा हांव म्हाकाच एक व्हडलो समस्या, दुसरें म्हाका समस्या न्ही.
We cannot travel outside unless and until we travel within. When we are foolish, we want to transform the world. When we are wise, we want to conquer ourselves. म्हणता एकलो व्हडलो बरयणार. जर तर हांव संवसार बदलूंक म्हणून सपनेता हांव एक पिसो. जर तर हांव म्हाकाच जैते वंत करूंक सोदता आनी म्हजे वयरस हांव जैते वंत जाता त्या दाळा हांव एकलो जाणारी. आनी त्या खातीर हेरांक बरें करच्या पयलें, हेरांक बदलूंच्या पयलें आमकांच बदलूंक, आमकांच स्वनियंत्रणाचेर हाडूंक आमी प्रयत्न करयांगी. कशें करचें? तुमकां धाकटुल्यान मोठव्यान एक 10 प्रिंसिपल्स दिता. आनी ह्या 10 प्रिंसिपल्सचो एक फावंडेशन आसा, एक ताचो एक बुन्यादी फातर आसा. तो जावन आसा स्टार्ट अर्ली, स्टार्ट स्मॉल, स्टार्ट नाव. तुज्या ल्हान प्रायार सुरू कर. धाकट्या धाकट्या विशयांचें स्वनियंत्रण हाडूंक प्रयत्न कर. आतांच तें स्वनियंत्रणाचें डिसिप्लीन आतां सुरू कर. भोवशा हें सगळें सांगता. आनी त्या खातीर आतां तुमी म्हजे मुखार बसून हें प्रोग्राम पळोवन आसतनाच तुमकां एक धाकटुलें एक हांव एक्सरसायज दिता, होमवर्क दिता. फर्स्ट, लिस्ट 5 एरियाज इन युअर लायफ दॅट लॅक्स डिसिप्लीन. तुज्या जिवितांत स्वनियंत्रण, स्वशिस्त नातल्लीं 5 एरियाज तुज्या जिवितांत ती आतां बरोवन दवर. तें पयलें. कित्याक आमच्या जिवितांत खंयच्या विशयांचेर स्वनियंत्रण आमकां ना ताची समजून आमकां गरज. दुसरें, प्लेस देम इन दी ऑर्डर ऑफ युअर प्रायोरिटीज फॉर कॉन्करिंग दॅम. ताच्या म्हत्वाच्या जाग्यार तांकां दवर. वय हें पयलें म्हत्वाचें, हें उसलें म्हत्वाचें, हें दुसरें म्हत्वाचें, हें तिसरें म्हत्वाचें, हें चवथें म्हत्वाचें. प्रायोरिटायज देम. तिसरें, टेक देम ऑन वन एट अ टायम. पुरा समस्या, पुरा आमची प्रॉब्लेमां एकच सबटीन सॉल्व करूंक जायनात. आमच्या जिवितांत मस्त इनडिसिप्लीन आसूंक पुरो. आनी त्या खातीर हें पुरा समस्या, ही पुरा इनडिसिप्लीन हांव एकच दीस बदलिता, साध्य ना. रोम वॉज नेवर बिल्ट इन अ डे. And a historical human person cannot be transformed in a day either. आणि त्या खातीर एक एक समस्या काण घेया, एक एक विशय काण घेया, एक एक भाग आमच्या जिविताचो काण घेया आनी थंय स्वनियंत्रण, तो भाग स्वनियंत्रणाचे कसो हाडचो तें आमी पळोवया. चवथें, सेक्युअर रिसोर्सेस. ताका जाय जाल्ले विशय वय ते सांगात घालूंक पळय. जावंक पुरो बूक, जावंक पुरो टेप्स, जावंक पुरो जानवायच्या मनशां कडेन संभाशण. त्या विशयाचेर आमी उलयल्यार भोवशा तांचे तावन आमकां जायती माहिती मेळटली. आनीक ह्या एका विशयाचेर हांवें म्हाका कशें स्वनियंत्रणाचेर हाडचें, स्वशिस्त म्हजे थंय हांवें रचची, हाचे विशयान जायती माहिती म्हाका मेळटली. पांचवें, आस्क ए पर्सन यू ट्रस्ट so that he can hold you accounted. जर तर म्हाका म्हज्या जिविताची वेट, वजन उणें करूंक जाय, जर तर हांव 100 पटी म्हणून म्हज्या जिविताचें वजन म्हाका उणें करूंक जाय, म्हाका बारीक जावंक जाय, म्हाका बारीक जावंक जाय, जायना. एक काम कर, जावंक पुरो तुज्या पप्पा कडेन, जावंक पुरो तुज्या मम्मी कडेन, जावंक पुरो तुज्या भावा कडेन, जावंक तुज्या भयणी कडेन, जावंक पुरो तुज्या फ्रेंडा कडेन सांग, अळे ह्या म्हयन्यांत हांवें एक 3 किलो वजन देंवय जाय म्हणून बगता. आनी हर एक दीस ती व्यक्ती तुका सांगतली, तुवें कितेंय सर्ती करता आसतना, अळे आज तुवें एक्सरसायज करूं नाय, वचोन एक्सरसायज कर. अळे आज तूं चड जेवताय, हें जेवंक जायना, उणें जेव.
कित्याक तो व्यक्ती तुका सांगतलो तुवें कित्याक करी जाय गी म्हणून. आनी त्या खातीर होल्ड समवन अकाउंटेड फॉर. सवें 15 minutes every morning, get focused on the area you want to choose. हर एक दीस सकाळी 15 मिनटां खंयच्या एरियांत खंयच्या विशयाचेर तुका स्वनियंत्रण जाय ताचे विशयान नियाळ कर, ताचे विशयांत फोकस कर. आनीक आज खंयच्या रितीनी हांव हो एक विशय हो एक अनुभव म्हज्या स्वनियंत्रणाचेर हाडटलो हाचे विशयांत तुवें चिंतन करचें बरें. 7वें दनपारां परत आनी एक 5 मिनटां खाण घे आनी पळय सकाळीं जावन दनपारां म्हणसर हो विशयाचेर स्वनियंत्रणाक तूं आयलाय गी. सांजेर परत आनी एक 5 मिनटां खाण घे आनी सगळो दीस ह्या एका विशयाचेर तूं स्वनियंत्रणाचेर आयलाय गी तेंय पळोवन घेवन घे. आनीक 9वें एका दिसान कोणूच बदलाना, एका दिसान कितेंच करूंक जायना. एक 60 days 60 दिसांची अवधी तुका तातूंत दी आनी एक 60 दीस ह्या एका विशयाचेर मात्र काम कर. आनी तशें तो विशय तुज्या स्वनियंत्रणाचेर येवंक तूं प्रयत्न कर. आनी अखेरेक केदळा तूं त्या एका विशयाचेर स्वनियंत्रणाचेर आयलोय वय एका म्हयन्या उपरांत 3 किलो वजन उणें जालें. कोण पळय तुजो तो व्यक्ती आसा तुवें अकाउंटेड केल्लो ताचेर सांगाता सेलेब्रेट. कित्याक जैत आमी केदाळे सेलेब्रेट करी जाय, जैत केदाळे आमी ते मानून घे जाय. कित्याक केदाळा हांव धाकट्या सक्तींनी जैत तेवोन जाता, सकास व्हडल्या संगतींचेरी जैत तेवोन जाता म्हणलो तो एक म्हाका बरवसो. तें एक पर्सनल ट्रस्ट म्हणटा आमी, पर्सनल फेथ आमचे थंय उपजाता. आनी त्या खातीर learn to celebrate, take time to celebrate. म्हाका जाणो ही थोडी नियमां भोवशा आमी त्या त्या पर्स्पेक्टिवाचेर त्या त्या हंताचेर घालूंक आसात, दृश्टिकोनाचेर घालूंक आसात. ती कशी घालची. आनी एक तुमकां 10 प्रिंसिपल दिता, 10 हातेरां दिता. ही भोवशा म्हज्या जिवितांत हांवें वापरची ही 10 हातेरां तुमकां उपकाराक पडटले म्हणून तुमच्या जिवितांतल्या स्वनियंत्रणान येवंक तुमकां उपकाराक पडटले म्हूण चिंता. पयलें, सेट युअर प्रायोरिटीज. तुज्या जिवितांत प्रमुख कितें, प्रमुख संगती कसल्यो. हांव एक याजक जावन म्हज्या जिवितांत प्रामुख्यता कित्याक, म्हज्या याजकपणाक, म्हज्या याजकी कामांक, सक्रामेंताच्या म्हज्या जिवितांत, म्हज्या देवासपणाक आनी म्हज्या बगेवंतपणाक आनी म्हज्या लोकां समोक दिवंक तांकां गवळीक वावर दिवच्या खातीर. दीस इज माय प्रायोरिटी. पिकनिकाची म्हजी प्रायोरिटी न्ही, हायर स्टडी करची म्हजी प्रायोरिटी न्ही. जर तर ह्या म्हज्या गवळीक वावराक म्हजें मुखलें शिकप म्हाका भोवशा उपकारा पडटा तर करया, तें धोळ म्हणून आसर न्ही. आनी देयरफॉर सेट युअर प्रायोरिटीज. खंयच्यो तुका प्रामुख्यता तुज्या जिवितांत त्यो प्रामुख्यता पयल्या दुसऱ्या तिसऱ्या संगतींक दिवंक तें पयलें पेसाड. दुसरें, प्लेस युअर प्रायोरिटीज ऑन ए कॅलेंडर. मोतींत आमी जायतें चिंतूंक पुरो, मोतींत आमी जायते निर्धार घेवंक पुरो. पूण केदाळा हे मोतींत आमी चिंतले नियाळ आमी केल्ले निर्धार आमी एका पेपरार घालना. तुज्या दैनंदीक तुज्या कॅलेंडरार तूं घालना तें सदांय तूं पळयनाय ते थोड्याच दिसांनी मायाक जातले. आनी त्या खातीर ह्यो तुज्यो प्रायोरिटीज आहात पळय त्यो तुज्या कॅलेंडरार बरोवन दवर आनी हर एक दीस त्यो वाच. आनी हांव करतलो हांव हातूंत जैते वण जातलो म्हणलें तो एक दृढ निर्धार तूं घे. And therefore, place your priorities in your calendar. Tisre, allow a little time for the unexpected. जिवितांत तूं कामां करता आसतना, तुज्या जिवितांत सेल्फ डिसिप्लीन तूं करत आसतना तूं कितें पळय प्लॅन करताय ताच्या की भायर जायत्यो संगती घडटात.
A lot of unexpected things come on or creep into your way. ताका तुवें वेळ दिजयस आनी हर एक दीस थसले कामां करूंक थोडो म्हणी वेळ दिजय. म्हजे कडेन विचारल्यार एक अर्दो घंटो म्हणी तुमी सर्तीक दिजयस पडटा. कित्याक जायते फावटी कितें घडटा कितें घडना तें आमच्या हातांत आसना. चवथें, do the projects one at a time. पूर्ण संगती एकाच दिसान करूंक जायनात. जैत एकाच दिसान आपणावंक साध्य ना. वय हर एक संगती इल्ल्यो इल्ल्यो हर एका दिसा, पूण पयल्यो संगती पयले. आनी त्या खातीर एक समस्या घेवन त्या समस्येचेर काम करूंक शिक. तो समस्या परिहार जाल्या उपरांत आनी एक समस्या घेवन तो परिहार करूंक शिक. आनी तो परिहार करता आसतना पयलो समस्या तुज्या मतीन जावन पयस वचना जावं दी. ताका आतां उणो मान पावता, उणो वेळ पावता, पूण दुसऱ्याक समस्याक सर्तीक वेळ करचें पडटा. अशें प्रायोरिटायज करूनच आमी केदाळा वेतांव भोवशा आमच्या जिवितांत जायतें बरेंपण जाता. पूण हर एक फावटी एक संगत, 3-4 संगती घाल्यार पुरा कन्फ्युजन, मागीर एक्की जायना. आनी त्या खातीर त्यो संगती त्या वेळार चड गरजेच्यो. 5वें, ऑर्गनायज युअर वर्क प्लेस. तुवें काम करचो जागो सोमाव ऑर्गनायज कर. आनी ऑर्गनायज करता आसतना हांव 2 रितींनी म्हजो काम करचो जागो ऑर्गनायज करतां. एक एडमिनिस्ट्रेटीव, वय आडळत्याचें. हांव एका संस्थेचो एक डिरेक्टर जावन त्या संस्थो कसो हांवें चलोवन व्हरचो, वय ताचें आडळतेपण म्हजें तें आसा. आनी त्या आडळत्याचें काम हांवें करूंक आसा. त्या खातीर वय म्हजो जागो आडळत्याचो जागो तो ताका हांवें टायम दिवंक आसा. थंय हांवें सेल्फ डिसिप्लीन हाडूंक आसा. पूण हांव केवल एक आडळतेदार मात्र न्ही. म्हाका म्हजें वैयक्तीक जिवीत आसा. म्हज्या जिविताचें वैयक्तीक शांतीपण, व्हडपण, म्हज्या जिविताच्या उदरगतेची ती मेटां हांवें सोडोवंक आसात. आनी त्या खातीर क्रिएटीव वर्कशॉप आनी क्रिएटीव वर्क प्लेस तुज्याच बऱ्यापणा खातीर, तुज्याच वाडी खातीर, उदरगते खातीर तुवें वाखाणूंक आसा, तुवें वेळ काडूंक आसा. आनी त्या खातीर ताकाय वेळ दवर. हांवें केदाळय दनपारां 1:30 जावन 3, रातीं 9:30 जावन 11:30 म्हज्या जिवितांत म्हज्या क्रिएटीव आर्टा खातीर जावंक पुरो लेखनां बरोवंक, जावंक पुरो असले टॉक प्रिपेर करूंक, जावंक पुरो म्हज्या म्युजिकाक, जावंक पुरो आनी कितें वय वरे विंगड आमी दवरूंक जाय. क्रिएटीव वर्क प्लेस म्हूण आमी म्हणटा. 6वें, वर्क अकॉर्डिंग टू युअर टेम्परामेंट. कोण एकलो कितें करता म्हणून तूं करूंक वचनाका. तें जायना तुका. कित्याक आमी हर एकले व्यक्ती विशिश्ट. वी आर युनीक क्रिचर्स एंड देयरफॉर वी हॅव आवर ओन वे ऑफ गोईंग अराउंड. आनी त्या खातीर आमी आमचीं कामां करता आसतना, आमचें सेल्फ डिसिप्लीन करता आसतना आमच्या टेम्परामेंटाक, आमच्या पर्सनालिटीक कितें पळय वळख जाता, कितें पळय टॅली जाता, तशें मात करी जाय पडटा. जावंक पुरो हांव एकल्याक सांगता, अरे बाबा तुवें सकाळीं 5 उठोन हें काम करी जाय रे पुता, शिका जाय रे पुता, तें करी जाय, हें करी जाय. तो जायत म्हणटा. पूण ताणें उठचें केदाळा सकाळीं 8 वरांचेर. तुवें कितलें सांगल्यार त्या एका एरियान ताका सेल्फ डिसिप्लीन करूंक जायना. कित्याक तो सकाळींचो व्यक्तीच न्ही. देखून ताका सकाळीं 7 वरांसरी न्हिदोवंक सोडले. पूण हें काम ताणें सांजेर करी जाय. कित्याक सांजेर तो फ्रेश, सांजेर तो क्लीन, सांजेर तो अलर्ट. त्या वेळार ताणें करी जाय. सकाळीं न्हिदचें, सांजेर खेळचें, भोवशा जिवितांत तूं खंयच पावसो नाय. आनी त्या खातीर वर्क अकॉर्डिंग टू युअर टेम्परामेंट.
हांवें अखेर एक म्हणचें, तुज्या जिवितांत हर एक दीस थोडो विराम दी आनी त्या विरामा टायमाक तुवें जायतीं कामां करयेत. हर एकल्या जिवितांत जावं पुरो तुका एकलो ड्रायव्हर आसा, तूं तुज्या घरांत थावन ऑफिसाक वेताय, घरांत थावन ऑफिसाक येसो तो वेळ तुवें क्रियात्मक रितीन तुका वाखाणूंक जाता, तुका वापरूंक जाता. आनी त्या खातीर एकलो महान व्यक्ती म्हणटा, सदांवो दिसाक 8 घंटे सर्तीक तुवें जिवितांत काम करयेत म्हणून. 8 घंटे. तुका जर तर तो विराम वेळ कसो वापरचो तुका कळीत आसा जाल्यार. 8वें, डेव्हलप सिस्टम दॅट वर्क फॉर यू. डेव्हलप सिस्टम्स दॅट वर्क फॉर यू. म्हाका न्हू हर एक व्यक्तीक हांवें म्हणलें आमी विभिन्न, आमी विशिश्ट, आनी त्या खातीर आमकां आमचीच एक परिधी आसा, आमचेच एक नियम आसा. वी हॅव आवर ओन वे ऑफ डुईंग थिंग्स. ओके, दॅट वीच फिट्स यू वेल, कम ऑन गेट कम्फर्टेबल विथ इट अँड स्टार्ट डुईंग इट. जर तर तुका एक प्लॅनिंग करूंक आसा, थोड्यांक काले स्टिक्करां मारचीं जावंक पुरो, आनी एकल्यांक काले अलार्म दवरचें जावंक पुरो, मागीर एकल्यांक कोणाक सांगचें जावंक पुरो, आनी कोणाक आनी कितें जावंक पुरो. Develop systems that work for you. Never borrow other systems that don't work for you. 9. Have a plan for those between meetings. जायते पोटी आमी एका कामां जावन आनी एका कामाक वेता आसतना, एक काम संपवन आनी एका कामाक येता आसतना मोदें मस्त वेळ आसता. तो वेळार कितें म्हणून करचे खातीर थंय थोडी कामां दवर न्ही. वय विरामा वेळार एक काम जावन आनी एका कामा वेळार हांव हें काम करतलों, तें काम करतलों. त्या वेळार कितें जाता, वेळ पाड जायना, तूं तुकाच डिसिप्लीन करताय. आनी अखेरीक फोकस ऑन रिजल्ट्स अँड नॉट एक्टिविटी. थोडे सगळो दीस काम करतात, सकाळीं जावन सांजेर म्हणसरी कत्त्यान गळुले भरीं कळटात, पूण कांय फळ ना, कांय रिजल्ट ना. कित्याक? They are not orienting themselves to result. They are only bothered about activities, activities, activities. Result कितें? फलितांश कितें? फळ कितें? तो गरज. तुवें सेल्फ डिसिप्लीन करचें, स्वनियंत्रण हाडचें, फळ दिवच्या खातीर आनी यथेश्ट फळ दिवच्या खातीर. त्या खातीर काम जावं दी तुजें प्रमुख आतां. वेलकम रेस्पॉन्सिबिलिटी. तुज्या जिवितांत जबाबदारी स्विकार कर. जबाबदारी जावन पयस धांव नाका. एक्सेप्ट अकाउंटेबिलिटी. तुज्या जिवितांत जबाबदारी मात्र न्ही, ती जबाबदारी काण घेतना त्या जबाबदारेक अकाउंट कर, त्या जबाबदारेक तूं जबाबदार जा. आनी अखेरीक तुज्या जिवितांत एकीनपणाचो व्यक्ती जा. डेव्हलप ए पर्सनॅलिटी ऑफ इंटेग्रिटी. तो एक एकीन व्यक्ती, तो एक महान व्यक्ती. ही इज एन इंटेग्रल पर्सन. म्हणलें तें बिरुदू तुका येवं दी. म्हाका न्हू ह्या सेल्फ डिसिप्लीन जिविताक आमच्या पवित्र पुस्तकांत आमकां एक व्हडलें एक उदाहरण आसा, आनी तें उदाहरण जावन आसा सांत पावलो थेसलोनिकेकांतल्या बरयल्ल्या 2ऱ्या पत्रांत अध्याय 3 वळ 6-13 आमकां अशें बरयता. भावा भयणीनो, आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताचे नांवी आमी तुमकां दिता तें फर्मान हें. आमी तुमकां दिल्ले शिकोवणे प्रमाणे सलनासतना बेकार भोंवतल्या सर्व भाव थावन तुमी अलग रावा. तुमी आमची देख घेवन चला जाय म्हणून तुमीच जाणात. तुमचें सगळें आसतना आमी काम करनासतना भोंवनातल्या आनी कोणायचें आमी फुकटाक जेवलें वा केल्लें ना. तुमचे मदें कोणाकच आमी एक वजें जायनाय म्हणून कश्ट आनी पुरासान लेगीत आसतना दीस रात गम पेळन आमी काम केलां. तुमचे कारणां आमचो खर्च सोलोवंक आमकां हक्क नातले म्हूण न्ही, बगार तुमी आमचो पाटलाव करीसचें एक देख तुमकां दिवचे खातीर आमी तशें केल्लें. तुमचे मदें आसतनाच आमी तुमकां अशें फरमायल्लें आसा, कोण एकलो काम करूंक आयकना जाल्यार ताका उपाशी पडोवंक सोडा. मोगाच्या न्हू पळया शिस्त सांत पावलोची. आपल्याच जिवितांत स्वशिस्त, स्वनियंत्रण, सेल्फ डिसिप्लीन. सेल्फ डिसिप्लीन इज द फाउंडेशन फॉर सक्सेस.
If there is one person today who has reached the pinnacle of success, it is self-discipline. त्या खातीर आमच्या जिवितांत जैत जाय सेल्फ डिसिप्लिन. हें सेल्फ डिसिप्लिन आस्तावून सुरू करया, धाकट्या संगतीने सुरू करया आनीक मोगान व्हड्या उर्बेन तें आमी सुरू करया आनी हें जिवन तुमचें जावं दी म्हणून हांव येता. देव बरें करूं. देवान आमकां दिल्या एका वय, तिचे बरी संवसार जेजूक दिवं गावाय. उत्तीम रचना देवाची कुणा पवित्र सभेची, नितळ निर्मळ कुरपेवोन स्त्री. परचेक दया मागतेली, आमकां मोगान वेंगतेली, मेळची ना शारोतीन दुसरी. CARMEL, my dear, has made